बाबतींत वाचता आमची काळजां मुरगळटा जिव्या देवातींत वाचता इश्टोळपी सोंपवली आतां विंतीची येली देवाच्या जिवान बोली देवाच्या मोगान लासली आमची काळजां मुरगळटा जिव्या देवातींत वाचता आमची काळजां मुरगळटा जिव्या देवातींत वाचता पापाची ती मोगान तूं पवित्रात्म्याची पोती जेजूची कृपावय आमची आवय आसताली आमची काळजां मुरगळटा जिव्या देवातींत वाचता आमची काळजां मुरगळटा जिव्या देवातींत वाचता तिच्या माथ्याची चिंता म्हाका मोठ्या लोकेंद्रा गळ्याक घालून लावाचो पांयाक दोतोर कोलाचो आमची काळजां मुरगळटा जिव्या देवातींत वाचता आमची काळजां मुरगळटा जिव्या देवातींत वाचता संवसारांत लावपी सगळ्या भोगोवपी स्वर्गार आपल्या स्वर्गार राणी आमकां देवा मुखार आमची काळजां मुरगळटा जिव्या देवातींत वाचता आमची काळजां मुरगळटा जिव्या देवातींत वाचता सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयच्या ह्या पुर्बेच्या मिसान आनी आमचो खेरीत येवकार आयज फादर आफॉन्स मेंदोन्सा तो डायरेक्टर ऑफ डायसिजन लिटर्जी सेंटर आमचो सेवाधर्मीक केंद्र आमच्या दियोसिसीचो आसा जी आमकां आयताराच्या आयताराक लिटर्जी येता सेवाधर्म येता ताचो तो डायरेक्टर खेरीत भाशेन ताका आयज आमचे मदें ही पुर्बेची भेट भेटूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक आमी येवकार दिता फादर आफॉन्स तुका आमचे मदें येवकार आनी ताच्याय वावराचेर बोकरून ह्या सेवाधर्मीक वावराचेर आमच्या आख्खे दियोसिसीन आनी दियोसिसीच्या भायरूय बीन ताचो जायतो उत्पन्न जाता जाल्यार ह्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी आमचोय फावो तो सहकार मेळूंक आमी मागुया आयची ही परब आमची कॉन्फ्रारीची भाव भयणां करतात इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची कॉन्फ्रार ह्या दर एका वांगड्याचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर तांच्या वावराचेर आमी भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया तशेंच जे आमचे कॉन्फ्रार भाव भयणां सोंपून गेल्यात तांकां सर्गीचें सूख फावो जावंक मागुया आनी आयचे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना आमची जण एकल्याची मागणी भोव करून आमच्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत आमी सायबीन माय भाशेन निश्कळोवंक जावंक भोव करून आमची भुरगीं आमची तरणाटीं निश्कळोवंक जिवीत जिवंक आमच्या भुरग्यां तरणाट्यां पासत मागुया आनी हे भेटेंत आमी वांटो घेवया. आनी जेन्ना आयच्या दिसा हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता व्हडांतलें व्हड मागणें आमचे खातीर दुसऱ्या खातीर मागता सगळें हात सोडुया आनी मिसाचे भेटेन व्हडल्यान जबाब दिवन आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं.
मारयेच्या आस्काऱ्या खाल एकचारान आनी सहभागीपणान आमच्या कुटुंबीक आनी समुदायीक मिसांव जियोंक जेजूचे पाटलाव करुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, आंकवार मारिया पवित्र सोबेची आवय, आमच्या दर एका क्रिस्ती कुटुंबाची ती आवय, आमची एक एकल्याची ती आवय. आयज हे आमचे सर्गीचे आवयक खेरीत मान दिवंक आमी तिच्या वर्त्या देण्या खातीर बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आनी ह्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या. आख्खें वरसभर आंकवार मोरयेच्या आसऱ्या खाल देवाच्या आनी एकामेकाच्या एकचारान आमी वाडल्या. आमच्या कुटुंबांनी, समुदायांनी आनी आमचे फिरगोचेंतूय एकामेकाक हात दिवन सहभागीपणान जेजूच्या कार्याक आमी मोगान आनी उर्बेन खान मारला. देवाक आर्गां दिवया. जे भाशेन जेजून आपलो पाटलाव करूंक बापाक 12 शिसांक आपयले, तशेंच आयज जेजू आमकां एक एकल्याक म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी हांव तुमकां करतलो. जेजूच्या मोगाच्या झाडान जायत्या मनशांक आमी दवरचीं आसात. हें आमचें कार्य मारयेच्या आसऱ्या खाल एकचारान आनी सहभागीपणान आमी करूंक ह्या पवित्र बलिदानान देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी जेन्ना आमचेच खातीर आयच्या दिसा आमी मागता, जायते फावटी घडीक जायत हीच वाट जी मारिया चल्ली, जेजू जी आमकां आपणा फाटल्यान आपयता, ही चलूंक आमी चुकल्या. ह्या वेळार असल्या दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदविरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनाचून तोरान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सरून आमी जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बळ अपराध. हे पासून बगयो दान कुवार मरे सगळ्या दुडकाक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्त्र देवा लागीं मिनातिकरात म्हणून प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची ककळूट करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावू. Dewa, unsur dia ni shanti
Jesu Christa, Babacia एकच पुत्र, सुम्या देवा देवाची शिडी, तू संसाराचे पाप काटा, आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे, महिमा देवा. उचुरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी, कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेची सुखिस्ता. एकलो सुपवीर, एकलो सुविष्णू, एकलो सुपविष्णू, महिमा देवा. उचुरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थुया उगीच रावून हे वेळार आमच्यो गुरसो आमच्याच कुटुंबा खातीर मागुया, समाजा खातीर मागुया, आमचे फिरगोचे खातीर मागुया. कोण कुडेक जायत पिडेंत आसा, कोणाचो खेरीत दीस, लग्नाचो दीस, वाडदीस, तांचे खातीर मागुया. खेरीत भाशेन याज्ञीक पीठ आपलो याज्ञीकपणाचो दीस आयज पाळटा, ताचे खातीर देवान भरपूर ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सर्वेस्परा उचित देवा, मनीस जावच्याक तुज्या पुताक फावो दुसरी आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदींच फुडें तुज्या दोळ्या मुखार धरून आंकवार मारेक तुवें गौरव संभोवान निश्कळून केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितान घेतली. हे तुजे ओपरूप रचने खातीर संतोशाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटा आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय मारयेचे विणवणेंत दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसवत चलयता सासनाच्या सासनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वाचप. सर्वेस्परा देवान आदवांक उलोव करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाडलेल्या रुखाचें फॉल तुवें केलें बी कितें? आदवान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलेली, तिणें त्या रुखाचें फॉल म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका थांडी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशी जनवरां आनी रानवट जनवरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सुस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मुस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोंतेक चापतलोय. आदवान आपले बायलेक जीव म्हूण नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो.
सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. वचून म्हणयात. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओ चोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावळ्यान चोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. इस्रायलेचे कुळयेताय आपलो तीर विस्वासी मोग मोनान दोन. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. शेकान शेक पितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घोडून गाव. आनंदाचे उल्हासो. जबाब. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. भक्तोंत पावलोन एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावीण आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कृपेचो उदार येवजण वो आपले मोगाचे पुता सोवें आपणें आमकां बरेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्ण निर्मोणान प्रमाणे आमकां जेजू सोवें आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदीं ताचेर भावार्थ थेवरतली पोरजा जावचे खातीर ताणें आमकां आदीं फुडें विचून काडल्यात. देवाचें उतोरें. उद्गार. सगळीं उद्गार. नोमान मारिये, कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पर देव तुजे सोवें
सोदोव गे तूं उस्तोऱ्या मोदें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. सव्या म्हयन्यांत नासरेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पो देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोशिलो कोड सोरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाच्या बाबा भयणो, आयच्या दिसा तर हे सुवातेर आमी आंकवार मारयेची आमची दोबाची परब समारंभांक जाल्यार आयच्या दिसा आमचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार घेतला. मारयेच्या आश्रयाखाल एकचारान आनी सहभागिलीपणान आमचें कुटुंबीक आनी समुदायीक मिसांव जेजूचो पाटलाव करुया. आज सर्वोच विशय आमी आमच्या दोळ्या मुखार घेता आनी मारयेक आनी जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार धरून नमुनो तर करता. ह्याच विशयाचेर अदीक आमचें जिविताक लावंक एक ल्हानशें उदाहरण. ह्या दिसांनी हांव ओल्ड गोवा हांवचीत पयलेर डिसेंबराचे आमच्यो सानकायतां आनी गोरचेंत परसवळ
अवचीत कित्या खातीर काय भायल्यांतल्यान लायटी इगोर्जेर मारलेल्यो आसात, इल्ली वाचपूस केली. अशें खंय भारतान जायते मॉन्युमेंट आसात ते पयले डिसेंबराचे तावन पुरसोळीत करून उडयल्यात. अशें घडलां. G20 न्हू संवसारान 20 व्हड राष्ट्रां आसात, तांची परिशोध हालींच जाल्या आनी पयले डिसेंबराचे तावन आमच्या भारताक ताची प्रेसिडन्सी आयल्या रोटेशनल बेसीस. 2023 पासून फुडल्या वर्सा पासून हेच ते चलयतले आनी ह्याच निमतांत जायती मॉन्युमेंट संवसारभर पुरसोडीत केल्यात. तांतले करता आसतना तांचो एक लोगो G20 घातलेलें आसा आनी ती सुवातेर 0 आसा, तो पोनाक कोमोळ घातलेलें आसा. कोमोळ लोटस साळोक तुजे सुवातेर घातलां जाल्यार बरेंच पुरसोडीत दिसता. थोडे म्हणत कित्या खातीर घातलां काय, साळोक जायते वस्तू उलयत, पूण अदीक व्हडतें आनी गरजेचें तें साळोक जावन आसा आमच्या देशाचें नॅशनल फ्लावर. तेंच एक येत्या घातलां जाल्यार ती सुवातेर कित्याक ताच्या फुलाच्या कसल्या तरी गुणा खातीर. बोकाच्या बाबड्यो, आज तर आमी मारयेची परब करता आनी हांव साळकाची लोटसाची खबर करता जाल्यार हाका सोर करूं येता. 3 वस्तू आयच्या दिसा, एक चार, सोबागेलीपण आनी मिसांव. ह्यो 3 वस्तू मारयेक आनी ह्याच फुलाक लावून वडीक जायत आमचो नियाळ अदीक फुडें व्हरूया. पयले सुवातेर एक चार. साळोक तो ती सुवातेर उदकान आसता, त्याच ती सुवातेर तोळ्यान आमकां दिश्टी पडटा. जी सुवातेर तें साळोक आसा फकत घडीक जायत आमकां उदका वयर दिश्टी पडत, आमकां भुलयता, पूण ताची पाळ चिकला भितर आनी उदीक भितर रोमलोलें आसता, रीग भितर घेता. एकचार ताचो साळकाचो उदीक भितरल्यांतल्यान दिसून येता. आज जेन्ना एकचाराची खबर करता आनी आमचो बिस्म साहेब एकचाराची खबर करता तेन्ना भोव पवित्रित्वी हो ही एकचाराची बुनयाद हीच खबर करता, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. आज तर आमी मारयेची खबर करता आनी मारया ही साळका भाशेन आसा जाल्यार बुनयाद मारयेची त्याच पवित्रित्वेंत. मारयेची बुनयाद मागण्या वरवीं भोव पवित्र लागीं ते पवित्रित्वेक. बोगाच्या बाबा म्हणून आज तर आमी हेंच करता. जी सुवातेर भोव पवित्रित्वी एकचाराची की भाशेन बुनयाद आमकां दाखयता, आमच्या भावार्थाची बुनयाद दाखयता, दर एक वस्तू आसा रोंबाची बुनयाद दाखयता. आनी हें तर सोत आज जेन्ना मारयेच्या जिविताचेर आमी नदर मारता, ती तर देवा मुखार पुर्ती जाली, तिका विचून काडली, तिचें जिवीत नोमान कृपेन बोल्लोलें. हें तर म्हळें कित्याक ती जिवीत तिचें साळका भाशेन एके भाशेन पुरसोडीत देवा मुखार जालें. हाका लागून आयच्या दिसा तर आमी कुशे भाशेन गाय हेंच मारयेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार लायतले. आमचो बिस्म साहेब आमचे गोडीक चिटीन आमकां उगडास करून ह्या विशीं उलो करतलो आनी म्हणटलो. मागणें अदीक हाचे वरवीं आमच्या जिवितांत मारयेचे भाशेन आमी जाव येता. तो म्हणटलो आमचे खासगी तशेंच समुदायीक मागणें एक व्हडांतलो व्हड उपाय आनी सोंपो उपाय. तो म्हणटलो मागणें म्हळ्यार देवा बापा कडेन, पुता कडेन आनी पवित्र आत्म्या सवें मोगाचे संबंद वाडप. आमचो बिस्म साहेब पाप साहेबाक कोट करून अशें म्हणटा. कशे तरेन काय मागणें करूं येता. पाप साहेब आमकां सोंपेपणी उदाहरणां दिता. खुर्सा मुखार उबो रावून अपवित्र संस्कारा मुखार दिमयेर पडून आनी जेजूचें आसणें बगूंक कितलें म्हूण बरें. आमची जीण तो नव्यान जागयता आनी आमचें नवें जिवीत दुसऱ्यांक वांटूंक तो आमकां उस्कायता तेन्ना कितलें बरेपण आमचेर दिवन येता जायत. हें घडटा तेन्ना आमी कितें देखलां आनी आयकलां ते विशीं आमी उलयता. शेवटाक म्हणटलो
एकामेका संगाती बऱ्यांतलो बरो वेळ सारून आमी एकचारान वाडटा, तशेंच देवाच्या एकवटान रावून आमचो खासगी तसोच समुदायीक एकचार देवा सोबीं आमी बांदता. मोगाच्या बाबडो मिसांव तर आमच्या जिवितांतले बेतोले. सुरवात ह्या मिसांवाची जावन आसा आमचो अणभव मागण्यांतल्यान, आनी होच अणभव तर मागण्यांतल्यान आंकवार मारयेन अणभवलो, आनी हाचे वरवीं ती अदीक मिसांवान अदीक जैती होवन जाली. आज होच अणभव आमी मागण्यांतल्यान घेवंक. खासगी मागणी वेगवेगळी उदाहरणां कशे भाशेन करूं येता. हांव येवन देव मंदिरान बसूं येता, हांव येवन जेजू मुखार करूं येता, हांव घराच रावून म्हजें खासगी मागणें करूं येता. समुदायीक मागणी म्हज्याच कुटुंबाचें मागणें कशें हांवें एकल्यानूच म्हज्या कुटुंबा सांगाती अदीक करून तेरसाच्या मागण्यांक अदीक वेळ दिवं येता. हालींच्या काळार जे तेरसाचे मागणे बुनयाद जाल्ली कुटुंबाची ल्हव ल्हव उणें जायत गेल्लें आसा. पुर्वे समयार परतून ह्या वेळाक मागण्यांक तेरसाक जावन आसा किरीत भाशेन म्हत्व ताका वेळ दिवया, ताका किरीत जागो दिवया. कित्याक आमचें कुटुंब, द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. आनी हें तर सोत अदीक समुदायीक मागणी आमच्या तेरसाच्या ताचे वरवीं आमचें कुटुंब देवाक उबारून देवाचो आशिर्वाद हांव उडोवया. समुदायीक मागणी मिसाची भेट, दुसऱ्यो वेगवेगळ्यो वस्तू आमी करता, तांचे वरवीं अदीक बरी समुदाय आमची जावंक वावरुया. दुसरो उपाय आमी दोरीकली ही सुवातेर आसां जाल्यार क्रिस्त येण्याच्या काळांत आसां. आनी क्रिस्त येण्याच्या काळान आसां जाल्यार हो एकचार आमचे सवय बांदतलो जाल्यार आमकां सादो उपाय दिल्लो आसा. देवाक एकवटूंक, एकामेकाक एकवटून कुमसाराचो अदीक बरें उतर संदानाचो संस्कार. कित्या खातीर काय संदान आमी करता कोणा खातीर? जेन्ना पातोक हांव आदारता, म्हज्या शेजाऱ्याक दुखयता, देवाक दुखयता, हांव उतर देवाक परतून लागीं येतलो कशे भाशेन संदानाच्या संस्कारा वरवीं. हाका लागून आंकवार मारया पातका वीण जी येयली जाल्यार, आनी आमी तर पातका वीण आमी जेसूक तयारी करतले जाल्यार जेसूच्या येण्याक कांय बरो सादो आनी बरो उपाय आमी येवन अदीक संदान देवा सोवें मनशां सोवें करूं येता. हाचे वरवीं एकचार आमच्यान घडूं येता. दुसरी सुवातेर आयच्या दिसा तर आमी नियाळ करता सोभागिलीपण हेंच उतर घेता. साळोक लोटस ते सुवातेर तो तोड्यान आसता, ते सुवातेर न्हय फकत ती सुवातेर दिसती पडटा, पूण ताचे बराबर उदकाची ताका गरज, सुर्याची गरज, वाऱ्याची गरज, ह्यो वस्तू तो सगळ्यो ताका गरज. ताची एकामेकाक तांची गरज आनी ताची दुसऱ्यांक गरज. एकामेकाच्या आदारान हें साळोक ती सुवातेर कोमळ अदीक पर चलता. आज तर मारयेक आमी चोर करता जाल्यार मारिया न्हय फकत तिका देवान विचून काडली, पूण दुसऱ्या ह्याच वावरान मिसावान दुसऱ्या सांगाती मारिया आपूण जेसूच्या पावलांनी चल्ली. समुदाय बारांचो तिणें घडलो, जेसून घडलो जाल्यार ताका आकारलो जाल्यार ती सुवातेर मारिया आसली, आनी मारिया तो ती सुवातेर आसली तीच जेजूचें जिवीत आपल्या जिवितान घालून पयली शीस जी भाशेन जाली. ती सुवातेर तिणें आपलें जिवीत घडलें. ती सुवातेर जेसून जल्माक हाडपाक गरज आसली जाल्यार मारिये किरीत भाशेन ती सुवातेर वाट दाखोवपाक जुआंव बातीस ओय मारिया वचून इलिझाबेथीची सेवा करता, हेच वाटेक उक्तेपण दाखयता. जेसू जल्मला गोरवां गोट्यान ती सुवातेर पोरसोळटीचो संतोषीचो पोरमोळ ह्याच जल्माची बरी पयली खबर कोणाक? जे गुवळी देगशीर आसले, दोंगराचेर आसले तांकां पावता. सादे मनीस येवन जेसूक ती सुवातेर अणभवतात, ताका भेटतात. मारिया उक्ती तांकां, न्हय फकत साद्या मनशाक पूण विद्वानाक जे पयशिल्ल्या देसांतले येतात आनी आपलें मन देवाक राजाक आमी अणभवला, तो अणभवूंक सोदता, ताची खबर आमी आयकल्या. कोण राजा तो? वय ताका आमी नमस्कार करता आनी ताका आमी दानां दिता. कसली? दूप
गोंड्रोस आनी भांगार राजा तोच सेवक तो हे सुवातेर एके भाशेन आपलेंच जिवीत तांचे वरवीं ह्या दाना वरवीं उक्तें करता. मारिया उक्ती आयकोता सगल्यो वस्तू आपल्या काळजान बाळगिता. वाडटा जाल्यार होच ताका वचून देव तेंपळान भेटिता. भोक्ती देवाची भोक्ती करपी मनशां सिमियांव आनी ती सुवातेर आसतलीं जें कितें मारयेक सांगतात आपल्या काळजान ती बाळगून दवरता आयकोता. कित्या खातीर काय खबर करता मारिया आपली वाट जेजूची चलता जाल्यार सदांच उक्ती देवाच्या सांगण्याक सदांच उक्ती एकामेकाच्या सांगण्याक. आमी परिशोदीक वाट चलता आनी परिशोदीक वाट न्हय दुसरी पूण एकामेकाचें आयकप. फुडल्या वर्सा तो रोमा शारांत हीच परिशोध भरतली. पाप साहेब गेल्या त्या वर्सा तावन हीच वाट सुरवात केल्या. कशे भाशेन कन्सल्ट आमकां करूंक दूर एकल्याक आमकां आयकूंक. कशे भाशेन काय आमची फुडली पवित्र सभा कशे भाशेन मारूया. फुडले पवित्र सभेची पावलां खुंचे वाटेन घालुया. आमचे कडसून आयकून हीच वाट दवरुया. आमी तर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजांत उदीक ही वाट ताकतल्याव आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांक आयकूंक गरज. भुरग्यांनी आवय बापायक आयकूंक गरज. घोव बायलेन भाव हांचे मदीं एकामेकाक आयकप आनी सांगप हें आसूंक गरज. हाका लागून आमच्या कुटुंबांनी तर आयकप हेंच उदीक भितर सरलें आनी एकामेकाचें आयकून आमी फुडलीं पावलां मारलीं जाल्यार उदीक घडीक जायत उदीक बरेंपण जातलें. जायते फावटी घडीक आमच्या कुटुंबांनी सांगतात आनी जायते फावटी उदीक सांगतात आयकप उणें जाल्लें आसा. जायते फावटी आयकतात पूण कोण शेजारी जायते फावटी मनान म्हणुया उदीक करून आमी तर आयकतल्याव उदीक एकामेकाक बाराबर मानून घेतल्याव उदीक बरें कुटुंब आमचें करूंक पावतल्याव. आयकप न्हय आमच्या कुटुंबांनी आयकप आमच्या समाजान दिसूंक फावो. जावं राजकीय फुडारी जावं आमचे वेगवेगळे विचून काडलोले आमचे आमदार लोकांचे तर आयकले तांचे प्रश्न आयकले तांच्या काळजाचो बाफ आयकलो तांचे प्रश्न आयकले. जायते घडीक जायत प्रश्न आसात ते घडीक उपरासतात ते सुटावे जातले ना तर परतेच वेगवेगळे प्रश्न उपरासतले. पर्यावरणाचेर दुसऱ्या वस्तूंचेर आमच्या दोरयांचेर वेगवेगळे सुवातेर हेच आक्रमण आमकां दिसता येतलें. कित्याक आमचे राजकीय फुडारी आमचे घडीक जायत आमदार घडीक जायत देवाचे आनी घडीक जायत आपल्याचेंच आनी लोकांचें आयकनात. आयकप तर पवित्र सभा वाट दाखयता. हेच वाट जेन्ना आमी चलता आनी दाखयतली वाट आयकता तेन्ना उदीक देवाचें उतर आमी आपणायतल्या आनी एकामेकाच्या सांगाती आयकून आमची पावलां फुडें मारतल्या. तिसरी वस आज आमी करतल्या जाल्यार मिसांव आमचें फुडें व्हरूंक गरज आसा. आनी मिसांव फुडें व्हरतलीं जाल्यार मारिया त्या साडका भाशेन जी सुवातेर उदकान आसा आनी ती सुवातेर दिसून येता परसोळीत दोळे फूल तें साडक. ती सुवातेर आमचें मन बुलोयता आमचें काळीज एके भाशेन बुलोयता आनी ती सुवातेर तर साडकाक जी सुवातेर तें आसा जी ताची आयडेंटिटी आसा तेच सुवातेर आसून आमकां बुलोयता. मारिया आपल्या जिविता वरवीं हेंच करता. तिका आपोवणें केली ती शिसां मदें जियेली त्या शिसांक जेसून आकारलोले तांची बोयली एके भाशेन शिस्ती जाली. जेसूचें उतर आपल्या जिवितान घेतलें. जेन्ना दुसऱ्यांक सेवा करूंक जाय आपले मावशे भयणीक गरज आसा जाणटे पिरायेर ती पावल्या तिका आदाराची जाता. दुसऱ्या शिसांक गरज आसा आपूण त्यांच्या गुरशेक पावता. आपलो कोण तरी लग्ना वस्र्यांत आकांताक सांपडल्या तांच्या उस्क्यान भरता. म्हजो पूत एके भाशेन कश्ट वता म्हजो पूत एके भाशेन वाटेक आसा ताचे सांगातीक चलून खुर्सां मोळी पासून दुकान सुकान बाराबर आसा. मिसांव न्हय फकत उतरांतल्यान मिसांव आपल्या जिवितांतल्यान जियेता. आज मुखाच्या बाबडू आमी तर जेजूची पाटलावदरां आनी आयच्या दिसा आमकां मोचे पाटल्यान यात. हो उलो तर आयज जेजू मारता मारये भाशेन जेजू खातीर क्रिस्तांवां आमी म्हजें मीस आनी म्हजें जिवीत
दोनूय बाराबर वचून गरोस म्हज्या मिसान जें कितें हांव हे सुवातेर समोर उमतां तें म्हज्या जिवितान मिसावांत दिसून गरोन येवंक आनी जें कितें हांव मिसावान जें येता तें येवन हे सुवातेर एक समरोमणी कशी एक कुटुंब कसो एक फिरगोस कशी येवन ही समरोमणी करूंक गरज तेन्ना म्हजें आनी तुजें जिवीत आनी मीस आनी जिवीत सेवाधर्म दोनूय बाराबर दिसून येतली खरें मिसांव हेच वाटेर आमी दिसून येतली मोगाच्या बाबडो 3 तर वस्तू आयच्या दिसा आमी घेता सोहभागिलीपण मिसांव आनी एकचार मारिया काही बरी भाशेन त्या साळका भाशेन कोमळा भाशेन जी येता आनी आपलें जिवीत पर सोडीत करता भोव पवित्रित्वेन देवा बापान देवाच्या उतरान थीर आपलें जिवीत एकामेका सांगाती जियोप आनी अदीक म्हजें जिवीत जे भाशेन आसा तेच भाशेन अदीक म्हजें मिसांव करूंक वावुरता हीच कृपा होच आदार किरीत भाशेन देवा मुखार घालुया आनी आमचेच खातीर हे मिसाचे भेटेन आमी मागुया सगळीं उबी रावया देवाच्या उतरांतल्यान आमचो भावार्थ जागो जाला ह्या वेळार स्वत मानता ह्या आसलेल्या स्वतांचेर आमची करून सगळीं बाराबर एकाच तळ्यान म्हणुया स्वत मानता देवाक सूर पदवीदार बापाक स्वर्गांत पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गौरी समावलो आंकवार मरेतान सोलमलो पोंसप्लो काल ताणें कूस सुसले ताका कुसात सोडलो तो मेलो आनी ताका किपिलो तो मेल्ल्या मदें दिवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गार सोडलो सूर पदवीदार देवपाच्या उसव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसोणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन थोडीच आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार घालुया आनी अदीक आमचो एकचार आमचें सहभागिलीपण आमचें मिसांव अदीक पुरतें कर म्हूण बापा लागीं मागुया पवित्र सभेचे फुडारी आमचो पाप साहेब बिस यात्नीक आनी मोटवाशी जेजूचो पाटलाव करूंक देवाचे परचेक नमुनो आनी स्फूर्ती जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया संवसाराचो कारभार चलयतल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण परजेच्या बरेपणाक म्हूण आनी तांचे उद्देशी देवाचे राज समाजांत बांदून येवं म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या पवित्र स्नाना दीस जाता आमकां मेळ्ळें तें खेरीत आपोवणें आमी वळखून घेवंक आनी मनशांक दवरपाचो वाव आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायान आमी हुर्बेन करूंक आमकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया
कुळीक वर्सां जेजूचो पाटलाव करतना आमचें कुटुंब नुसरूंक आमच्या समुदाय अदीक मजबूत करूंक एकसारान आनी सौभाग्यलीपणान जेजूच्या मिसावांक खांद मारूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. हे परबे समयार अंकवार मरियेचो विनवणेन आमचे फिरगोजेन रावतल्या दर एका फिरगोजकारांक दर एका कुटुंबाक परदेसांत आसलोल्यांक पिडेस्तांक आनी कश्टवतल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या कंफ्रात भाव भयणी पासून मागुया. मरून गेल्यांक तांकां सर्गींचें सूख आनी आसलोल्यांक बरी भलायकी आनी देवाची कृपा मागुया. भोव दयाळ बापा, थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार घातल्यांत आमचे दर एकल्याचेर दर एका वांगड्याचेर दर कुटुंबाचेर नदर मार आनी एकचारान सहभागिलीपणान तुजें मिसांव फुडें व्हरूंक बापा तूंच आमकां आदार कर आनी वाटेर शिकव. मोच्या बाबा भयणो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सूर पोतबेदा देव बापाक मानता तसलें सामूण भागात. भोव पवित्र बाबा, आंकवार मारेच्या निश्कळून गोर सोयंबो पासत तुका दिन वाचून हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. तांचे वरवीं सोर गुन्यांवांतलीं आमी दिसान दीस मेकळीं जावं
आमचे निर्मूळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकाणणेचें बलिदान जावंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सूर पदवेदारणी सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कांय नोदीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बोबक येवन नाकवार मारीक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यान संभोवली तेन्ना मूळ पातकांच्या सर्व खोतांतली तुवें तिका किरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे बर्तीन पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिलो निश्कळून निरपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशां सैमान जावचो असलो खरो पूत आंकवारी मारयेचो. देखून तुज्या पुताक फावो रचली ओप्रूव ओजापान तुवें आवय रचली. अशी तुजी दूं सांग पावली ओरोम आनी खुणा पवित्र सभेची जेजूचें कोत नासलेल्या रुपोन पोतिनीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रायेचो आरसो करून दवरशी. निश्कळून आंकवारी परस उर्तोम व्हडती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिल्ली कदींच भायर सरली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पुरशेक तुजें बरेपण दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारोतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भक्तां सांगाती संतोसाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर बोड आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंचे. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नवे आनी सासनीक कोर्राचें रगत पातकांची बोगसण मेलच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलीं हें म्हज्या उगडासा करात. गायन करून बावडताचो गूट पुरगोटुया. तितलेच फावटी तो वैभवान येसो
बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पदोवच्यो ओनपणाचो आमी भोक्तीपणी विडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरमणीची काल सुका समोर पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडरगोच्यो तोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नवृतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनो जिवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर मागुया. सगळे मरून गेल्ल्या कॉफ्रारिया पासत आमच्या गांवांत जी कोण गेल्ल्या वर्सा पुर्वीक असले आजनात तांचे पासत आमी मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगतीत चपोती बागयोन सुजे बागयोन धरून सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदोनूय वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमचे बापा जितले पावटी आमी म्हणटा बाप आमचो देव आमचो बाप दुरेकल्याचो बापूय हेंच आमी मानून घेता. आमी सगळीं एकामेकाची भावा भयणां होच एकचार आमी दाखयता. न्हय फकत देव मंदिरांत न्हय फकत म्हज्या वोंटांचेर पूण म्हज्या कुटुंबान म्हज्या समाजांत जेन्ना आमी सहभागिलीपणान बाराबोर कुडीक जायत वेगवेगळ्या विशयांचेर उदीक मिसांव आमचें जी येता तेन्नाच कोरी बापाची भुरगीं कशीं दाखयता. उदीक बापा आमकां वाट दाखय, उदीक आमची मनावूच वाडाय, उदीक आमकां आदार कर, सोयनीक कालची दार आमकां कर. हेंच मागणें आमचे खातीर एकामेका खातीर आमी करुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो रिस्पुतो गिराय सामकानी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणीं पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान आमकां आदार कर. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदारक कृतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या दुर्नुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवडाचे देश घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताना सो चलयताय सासनाच्या सासनाक. शांती एकामेकाक आमी दिता. न्हय फकत म्हज्या दाव्याक आनी उजव्याक म्हूण शांती कुडीक जायत म्हज्या कुटुंबान, सुनेक, कुडीक जायत सासूमांक, कुडीक जायत कोण पिडींत आसा, कुडीक जायत शेजाऱ्यांक, खंय तरी होच एकचार, एकूच सुंडो, एकूच कूड आमी मोडल्या. बापा म्हाका बोगोस, बापा तांकां बोगोस, उदीक एकचारान जियोंक म्हाका शिकय. हेंच मागणें उजव्याक आनी दाव्याक दिता आसतना बापा करुया आनी उदीक एकचारान जियोंक आमकां शिकय म्हणुया. सर्वेस्वराची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत गो देवाची शिरी संसाराचे पाप काटेले
काटेले आमकां शक्ती दी होस्तो जेसू सोहोबागिलीपणांत आंकवार मारीन ह्याच जेसूक जल्मा हाडलो आंकवार मारीन ताची पयली शिस्ती जाली मिसांव आपल्या जिवितान जेली असल्याच मनान ह्या जेजूक शेवूंक आमी फुडें सरता आनी ताची वाट चलोवंक आमी आदार मागता ते आमी सगळीं सोबागी सोमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच दुरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षी नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षी नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षी परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षी नासलोलो सांगाती दुनियाचा ग्राम एका जेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षी नासलोलो 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 जीवन जालो परिपूर्ण कोरा सापलो या पास्काचे ते जेवण कोराराचे ते जेवण परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षी नासलोलो परमेश्वर
जेसू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घोडी भर ह्या जेसू लागीं उलोवया, ताचोच आदार मागुया, ताका दिन वाचुया आनी उदीक आमचो एकवट, उदीक आमचो सहभागिलीपण, उदीक मिसांव आमचें जिवाळ कर म्हूण ओगेपणान मागुया. सगळीं उबे रावया. प्रार्थुया. बाबा, ओचोरिया विस्मितांच्या घडणारा बागयोनाक वार मारीन तुझ्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यान घेवन आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकांतल्या खोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबामपणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमी घेवंक आयला देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरां वडत्या जिविताचे भरतेक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. रिच्या भाव भयणीनो, आयज आमचे इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची आमी परब मनयल्या. सगल्यांक तुमकां आयच्या फेस्ताची परबीं हॅपी फिस्ट. तुमचेर, तुमच्या घोराब्यांचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर आनी तुमच्या तरणाट्यांचेर भरपूर आशिर्वाद सायबीण मांयचे मजतीन पडूंक आमचे आवंडे. आनी आयज ही परबेची तयारी केल्ल्यांक तशेंच आयची परब समोरंभलेल्यांक सगल्यांक शाबासकी. आमचे खेरीत दिनवास आयच्या दिसाक फादर आफॉन्स मेंदोन्सा, डायरेक्टर ऑफ डायसिजन लिटर्जिकल सेंटर, आयच्या दिसाक दोनूय मिसांक आमकां देवाचें उतर परगटूंक आनीक ही मिसाची भेट ताणें आमचे पासत भेटयली देखून ताका आमी दिनवासतांव आनी ताचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. खेरीत भाशेन सुरवातेक म्हणलेलें तशें जायतो आमचो सेवाधर्मीक वावर आसा आनी सेवाधर्म कशे भाशेन करचो, ताची तयारी कशी करची हाचे विशीं फादर आफॉन्स आनी ताची टीम ओल्ड गोवा जायती आकारणी दिता. तातूंत तुमी भाग घेवंक तुमकांय आमंत्रण आसा. आमचे फिरगोजेन हो कोर्स घडोवन हाडपाक जाता जाल्यार आमी प्रयत्न करतले. पूण तुमी खेरीत भाशेन हो सेवाधर्म चलोवपाक आनी सेवाधर्म रचून हाडपाक आनी ताची समरंभणी करपाक आमी सगल्यांनी शिकचें. फादरान आयज येता आसतना आमकां थोड्योश्यो प्रती हाडलेल्यो आसा. आमचो सेवाधर्म हाचें सबस्क्रिप्शनूय करपाक जाता तुमी. आनीक आख्या वर्साक आमची जी लिटर्जी येता, सेवाधर्म येता, ताची प्रती तुमच्या घरान पावपाक जाता. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर खुशी आसा जाल्यार थोड्यो प्रती कॉपी हाडून दवरलेल्यो आसात फादरान, त्यो तुमी व्हरच्यो. तशेंच आमचो लिटर्जिकल कॅलेंडर म्हणल्यार आख्खें वर्सभर खंयचो सांत केन्ना येता आनी खंयच्या दिसाक आमची ऑब्लिगेशन डे आनी केन्ना आमचे सिजन्स कॉमेस जाता. आख्ख्या वर्साक सेवाधर्मीक वर्सान वेगवेगळे काळ आसात, ताचे विशीं ह्या लिटर्जिकल कॅलेंडराचेर आमकां मेळटा. हाच्योय थोड्योश्यो प्रती फादरान आमचे पासत हाडलेल्यो आसात, त्यो तुमी मीस जाल्या उपरांत व्हरूं येता. आनी त्याच बरोबर जरी तर कोणाक सबस्क्रिप्शन करपाक जाय जाल्यार तुमचीं नांवां आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी दिवचीं. आयच्या दिसाक खेरीत दिनवास आनी शाबासकी आमच्या कॉन्फ्रारीच्या बाबा भयणांक, इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची कॉन्फ्रारीचे आमी जाणा हांव जायते पावटी बोवाळ मारता. आजून पासून न्हिदलेलीं आसा ती उठात म्हूण. आनी जायतीं जाणां तुमचे मदलीं उठून येयल्यांत, मुखार सरल्यांत आनी ही परब करपाक बो करून हे गेल्ले 3 दीस त्रिदूम बरे भाशेन मनोवपाक आनी आयज परबेची तयारी करपाक भाग घेतलेल्या सगळ्या कमिटीक तशेंच सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक आमची शाबासकी आनी दिनवास. तुमचेर, तुमच्या घोराब्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागता. हे 3 दीस तशेंच आयच्याय दिसाक गितां गावपाक, वाजोवपाक आमकां आदार केल्ल्यांक आमचे दिनवास. आनीक तुमच्या ताळ्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं, तुमच्या गुणांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमचीं ल्हान भुरगीं एंजल्स जावपाक तशेंच वेदीची सेवा करपाक सगळे उमेदीन मुखार चल्ल्यान
तांची तयारी केल्ले आमचे ऑल्टोसवर्स एनिमेटर्स आसात स्टेफनी आनी जेरिको तांकांय आमचे दिनवास आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायक तांकां धाडली देखून आनीक तांची तयारी बरी भाशेन केली देखून तुमकां सगळ्यांक शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयज परबीची आमची उमेद आनिकूय वाडोवपाक जशें फादरान सांगलां आयज बरो वेळ आमी एकचारान सारपाक बाराबर मेळपाक जाय. ही संदी आमकां आयज मेळचे पासत सांजेर तियात्र हाडला. तियात्राचें नांवूय बरेंशें आमच्या सांगाता राव उल्हास तारी हाणें बरयल्लो आनी सगळे बरे बरे तियात्रिस्ट नामनेचे तियात्रिस्ट आसात ते सगळे आयज येतले आमच्या गांवांत म्हणटच तुमी सगल्यांनी येवचे. आमी दर दिसाक मिसाचे भेटेन येता. आतां आमी इगोर्जेन येवपाक काय बरें सुरू केल्लें आसा आनी जायते जाणांनी इगोर्जेन वयर पडोवन म्हणलां फादर तो फोर आमचेर केन्नाय पडपाक शकता कितें करया फोर देंवोवपाक जायो तो आमचेर देंवचे पयलीं आमी तो देंवोवपाक जायो आनी परतून सारको करपाक जाय जाल्यार ताची दुरुस्ती करपाक आमचो वावर बेगीनूच सुरू जावचो आसा. ह्या पासतूय तुमी तयार रावचे. मिसाची मांडवड आमी दुसरे भाशेन करतले. ताका जाय तो दुडवांचो एक खर्च लागतलो कित्याक सगळें आख्खें मोदराचें तें म्हणटच कितले दुडू लागतले हाची जाणवाय हांवें तुमकां दिवपाक गरज ना. पूण आयचो तियात्र जो आसा ज्या तियात्राचो जितलोय फायदो येतलो तो खेरीत भाशेन हो वावर करपाक आमचो फंड सुरू करपाक आयज पयली वस्त. ह्या पासत सगल्यांनी तियात्राक येवचें. तुमचे मदलीं कोण तियात्र पळयनात तांणी पासून आयज तियात्राक येवचें आनी तियात्राक येवपाक जरी तर आयज जायना आनी कितें प्रोग्राम आहा तरी पूण तुमी टिकेटी काडच्यो आनीक ह्या वावराक तुमी आदार करतली म्हूण हांव रावतां. मीस जाल्या उपरांत तुमकां आयज एक धाकटोसो रेजिस्ट रेजिस्ट करूंक ना पूण एक जाहिरात आयज एक दवरलेली आसा आनी हे जाहिरातीचेर खेरीत भाशेन डबल ट्रॅकिंग हाचे विशीं म्हायती आसा. वॉट इज द डबलिंग ऑफ सावथ वेस्टर्न रेल्वे ट्रॅक प्रोजेक्ट हाचे विशीं थोड्या जाणांक म्हायती जाय आसली ती ह्या जाहिरातीचेर आसा ती तुमी व्हरची बरे भाशेन वाचची आनी ह्या विशीं डबल ट्रॅकिंगा विशीं इल्लेंशें सांगता आयकात बरे भाशेन. हें डबल ट्रॅकिंग कित्याक जाता फादरान आयज सेर्मावान उल्लेख केला G20 सगळीं व्हडलीं ग्रेट नेशन्स ती 20 जाण तातूंत आमचो भारत देशूय आसा. ताच्याहून पयलीं 197 कंट्रीज COP27 म्हणटा तेकाय मेळ्ळ्यात. तेंच बाराबर जालां तें COP27 म्हणटा ते कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज युनायटेड नेशन्स हांचे आनी G20 म्हणल्यार ती मातशे व्हडलीं नेशन्स आसात तांचे. जाल्यार हे दोनूय जमातींनी खेरीत भाशेन एक वस्त मुखार आयिल्ली आसा जो संवसाराचो तापमान चडत आसा ग्लोबल वॉर्मिंग वाडत आसा आनी क्लायमेट चेंज जायत आसा ताचेर आमी ताबो दवरचे पासत कंट्रोल करचे पासत कोळसो जो आसा तो फेज आवट करपाक जाय. थोड्या देशांनी 2030 ह्या वर्साक जाल्यार थोड्यांनी 2040 आनी 2050 ह्या 3 वर्सांनी हो कोळसो फेज आवट करपाक निर्णय घेतलेलो आसा आनी हो निर्णय घेतलेलो आसा तेन्ना आमचो भारत देशूय तातूंत आसा. जाल्यार ह्या थोड्या वर्सांनी जेन्ना कोळसो फेज आवट जाता तितलो कोळसो व्हरून तांणी आपलो फायदो काडपाक जाय हें चल्लेलें आसा आनी आमच्या भारतानूय हो कोळसो येता. महाराष्ट्र आनी कर्नाटका हांगासर स्टील फॅक्टरीज आसात जिंदाल आनी अदानी हांच्यो आनी त्या फॅक्टरींनी हो कोळसो व्हरपाक फकत आमच्या गोंयांतल्यान तो येतलो. दुसरे स्टेट्स आसात तातूंतल्यान तो वचना. आमचें ल्हानशें माणकुलें गोंय ह्या गोंयांतल्यान हो कोळसो व्हरपाक चिंतला. कितलो व्हरपाक चिंतला 136 मिलियन मॅट्रीक टन. बरो व्हडलो नंबर तो. एक वर्साक 136 मिलियन मॅट्रीक टन हो कोळसो आमच्या गोंयांतल्यान वयतलो आनी ह्या पासत हो डबल ट्रॅकिंग हाची गरज ना जाल्यार आमकां ह्या डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आमी जाणाव जो आमचो मोलें दोंगर आसा त्या वाठारान सुप्रीम कोर्टान तो भायर उडयल्लो आसा कॅन्सील केल्लो आसा. तरी आसतना रेल्वे RVNL आनी आमचो सरकार ह्या वाठाराक सकयल डबल ट्रॅकिंग करता. तेची फिलॉसॉफी म्हाका अजून समजूंक ना. वयल्या वाठाराक जरी तर बंद केला जाल्यार सकयल हिंगासर जी आमची हेरिटेज हावजीस आसात आनी हेर वस्तू आसात थंयसर डबल ट्रॅकिंग कित्याक मुद्दम फोर्सान कित्याक करतात.
दाखोवपाक की आमी आतां हिंगा केलां आतां थिंगाय करपाक परमिशन दी आनी मागीर सुप्रीम कोर्ट आपली ऑर्डर बदलतलो हें करपाक काय पासत चिंतपाक जाय आमी. कोळसो कोणा पासत आनी तो कोळसो आमी हाडून आमची उदारगत करतले हांव बरें आसा, पूण उदारगत आमच्या देशाची एट वॉट कॉस्ट? तुमच्या भुरग्यांचे, तुमच्या तरणाट्यांचे आनी तुमचो आमचो फुडार धोक्यान घालून जाल्यार हाचे विशीं आमी आयज पासून न्हिदोनूच रावता ओगीच रावता जाल्यार फाल्यां रडूंक पडटलें. तर ह्या पासत आमी गोंयकारांनी सगल्यांनी न्हय फकत रेल्वेच्या ट्रॅकाच्या वाठारांत रावतात तांणी, पूण सगल्या गोंयकारांनी उठपाक गरज आसा. तर हे बाबतींत 11 तारखेर आयतारा दिसाक एक अवेरनेस मिटींग दवरलेली आसा वेलसांव पंचायती लागीं सांजेर 3 वाजता. जाता ते भशेन वेळ काडून तुमी वेचें, जाणा जावचें कितें जाता आनी फुडें आमी कितें करपाक जाय आमचें गोंय सांबाळचे पासत ह्या विशीं म्हायती घेवपाक आनीक ताचेर निर्णय घेवपाक आनी एक्शन घेवपाक तुमी सगल्यांनी मुखार येवचें म्हूण आमची विनंती तुमकां आनी म्हजो उलो तुमकां मुखार सरात. आमकांय लागता दाबोली स्टेशन आसा हिंगासरूय बीन कोळसो वास्को तावन वेतलो म्हणटच आमकां चड लागता. दुसरे आसात ते बोवाळ मारपाक लागलेले आसात. आमी जरी तर आजून न्हिदून रावता आनी लोक दुसरो कोत्तलो म्हूण रावता जाल्यार हो सरकार आनी RVNL आसा ते आमकां अशेंच चिड्डून मारतले, कोणाचें आयकचें ना. ह्या पासत सगल्या गोंयकारांनी बाराबर उठपाक जाय. देखून उलो मारता तुमकां ह्या आयच्या परबेच्या दिसाक आमचें गोंय, आमच्या भुरग्यांचो फुडार, आमच्या तरणाट्यांचो फुडार पवित्र दवरपाक निश्कळोवंक दवरचे पासत आयज जरी तर आमी व्हडलीं वाडलेलीं आसात, जाणटीं आसात आनी तरणाटीं आसात तीं उठोनात जाल्यार फाल्यांची पिळगा आमकां शिरापतली. तर हे शिराप आमकां नाका. आमकांय पोटाचेर चलपाक पडटलें. हाच्या पयल्या वाचपान जशें आयकलां त्या सोरपाक देवान जे भशेन शिराप दिल्लो आख्खें जिवीतभर तूं तुज्या पोटार चलतली, पोट झरोवन चलतली. असले झरोवपाचे दीस आमचेर येना जावपाक उठात, आतां उठात, मागीर रडनाकात. तर हें करपाक आयतारा दीस तुमचो वेळ काडून तुमी वेतल्यात म्हूण रावता. आनीक एक पावटी ही परब मनोवपाक सगल्यांनी जाणी मुखार चल्ल्यान जायतो भार घेतला तांकां सगल्यांक शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक फकत एक वस्त, आयची मिसाची भेट आमची लायव्ह स्ट्रीम जाता. दर दिसाक आमचें लायव्ह स्ट्रिमींग चालू आसा. सकाळचें 1 मीस, आयताराचें 1 मीस. जाल्यार लायव्ह स्ट्रिमींग जें आसा तें टीव्हीचेर वा आमच्या मोबायलाचेर पळयतात तें मीस आमकां वॅलीड ऑब्लिगेशन न्हू. आनी एक पावटी सांगता, गेल्ल्याय फेस्ताक सांगलेलें, परतून सांगता, हें वॅलीड आमचें ऑब्लिगेशन कंप्लीट जायना. तरी पूण आमी हें लायव्ह स्ट्रिमींग चालू दवरलेलें आसा. थोड्यांच्यान खरेंच वचपाक जायना, तांकां देवाच्या उतराची समजणी, देवाच्या उतराचो आदार मेळूंक वो मिसाचे भेटेन थंयच रावून तांच्या आत्म्याक आदार जावंक, बो करून जीं सीख आसात, पयस परदेसान आसात, मिसाक वचपाक सोयेक ना, तांचे पासत आमी हें लायव्ह स्ट्रिमींग चालू दवरलेलें आसा. तुमी सगल्यांनी पर्सनली जाता ते भाशेन परशीं येवन मिसाचे भेटेन भाग घेवचो. आनी आयज तुमी जायते जाणां आयल्यान देखून तुमकां शाबासकी. आमची घरचीं कोणूय जरी तर आजून पासून मिसाक वचूंक लागूंक ना जाल्यार मातशें तांकां सगल्यांक भायर काडुया आनी मिसाचे भेटेन येवन आल्ताराची वांटो घेवन जेजूक देवाच्या उतरांतल्यान आनीक पवित्र कुमन्यावांतल्यान आमचे भितर घेवया. आतां मिसाची भेट सोंपल्या उपरांत आमी पुरसांव काडटले. हांव दोबाजीक पुरसांवान सगळीं वांटो घेवया आनीक ही परब बरे भाशेन मनोवया. आनीक निमणे सुवातेर आमची आयज परबीं आमच्या पातकुराक फादर पिटर जुदास फेर्नांडीस. आयज तो यादनीक जाल्यार 18 वर्सां भरतात आनी गेल्लीं 18 वर्सां जायतो वावर ताणें केला गोंयच्या भायर तशेंच आमच्या गोंयांत. ह्या ताच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक, ताचे सावध भलायकेचेर, भोव करून ताच्या आवय बापायचेर, ताच्या भयणीचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक, तांकां सगळ्या वायटांतली सांबाळूंकूय आमी मागुया. आनी हाचे मुखार घडये फादर पिटराक जायती आनिकूय जुट्टी घेवची पडटली. तर ताच्या फुडल्या वावरांतूय देवान ताका जायती कुरपा दिवचे पासत आमी सगळीं ताचे पासत मागुया. आनीक निमणे सुवातेर परबीं आमच्या तरणाट्यांक 2 दीस फाटीं डिनरी यूथ फुटबॉल टोर्नामेंट जाला आनी आमचे यूथ, आमचे दोनूय टिमी, चेड्यांच्यो तश्योच चेडवांच्यो दोनूय टिमी डिनरी चॅम्पियन्स म्हणून तांणी जैत मेळयिल्लें आसा. ह्या पासत आमच्या तरणाट्यांक SFX पॅरीश यूथ बॉयज टीम आनी गर्ल्स टीम
तांकां ह्या दोनूय टिमीक आमची शाबासकी. आतां ह्यो आमच्यो दोनूय टिमी ऑल गोवा लेवलाचेर जे भाशेन फुटबॉल वर्ल्ड कप ह्या दिसांनी चल्लोलें आसा ते भाशेन ती बीन ह्या वर्ल्ड कपाक खेळटलीं. तांकां आमची परबीं आनीक आमी बरें आवंड येता. सगळीं उबी रावन निमणो आशिर्वाद घेवया. निमाणो आशिर्वाद दिवचे आदीं पादवीकारान दरेकल्याक आमकां हे सुवातेर परबी दिल्या तुमच्या नांवान पातकुराच्या नांवान पातिकाराक खेरीत भाशेन आमी खुशाल बरीत परबी आवडेता. आनी म्हाका हे सुवातेर येवकार केलो आमंत्रण केलें हाचे खातीर देव बरें करूं म्हणटा. 2 वर्सां आदीं हेंच आमंत्रण हेच परबेक पाठयल्लें पूण मॅन प्रपोजीस गॉड डिस्पोजीस अशें म्हणटात न्हू. गुडेक जायत कांय कारणां खातीर 2 वर्सां आदीं येवंक मेळूंक ना. परतून तांणी आमंत्रण पाठयलें आनी आयच्या दिसा हे सुवातेर हांव आसा जाल्यार तांकां आनी तुमचे खातीर दरेकल्या खातीर देवाक दिन वाजता. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची मान बागोवया आनी देवाचो आशिर्वाद आमचेर घेवया. बागयो नांकवार मारयेचो पुत्र जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आंकवार मारी उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आंकवार मारेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे आंकवार मारेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. आनी सोर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आमचे दरेकल्याचेर देवूं. मारये भाशेन जेसूचो खरे बरी पाटलाव करूंक एकचारान सहभागिलीपणान हेंच मिसांव आमी जेवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Fadea bonito, aiudetai, che fritrice, zuia bonito, dai por soltai, tu favorito, tu jagunazo, dom si plaitai, tuja payashi, formol zayaco, soglem pavoitai, zoli papaci, avoi putaci, potinat miaci, akwar mayapci, patkia munshaci, Sogna Jesuci, Toia Sherati, Molis Naskari, Amci sai bintu, Tu lo sagati, Mogaladari, Amci rani tu, Deva bagitle, Vichitrongace, Sundorzo moltu, Swargarajatle, Pritvideolole, Uttom dere tu, Sokashetakle, por favor dove, con el por morir, Ciclatoleatle, ir moruzzole, comor busubi,
द्वार मायेक आमचे सांगाती गावुया राये स्वर्गा वेले सांतां बोंदुया Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Subit sundurane Manbo mandibuya Eka saryantika Someswa kanuya Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Apayayami Wiswasan puruya Tisha kopat sugri Sodaka prabuya Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Bagion devace mai amce pasun maga Samba saila de amca paosa Pratuya Sorvespara आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयो निती आंकवार मारेचे विणवणींत ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय पावय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवाचो आदार सदांच आमचे तांय आसूं Hymn number D43. Concessão sai tua tirari visrora kage mai ganji magni kurbani amka dukaya miloduja amchi pakayami somestani vinoti korvae tujas putralagi ami soruja sorgi deni vinoti korvae tujas putralagi ami soruja sorgi deni sessão sai vini tua tirani Soda kage mai ai ganji magni kurbani amka tukani amiroducha amchi patkayami somestani vinoti korvae tuja putaragi ami suruja surgi deni vinoti korvae
सकयलो रावन घे आडकोड हा मातशें पडटली सकयलो रावन घे Concessão sai diri, tu am cirani, visrola nage mayai gam cimani.